ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗಿಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗಿಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗಿಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರಣೆ, ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಯಾನುವೇಲನೇ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರಣೆ, ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಯಾನುವೇಲನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗಿಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗಿಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. Hallelujah, 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 hallelujah. या देवाचो असलो दुसरो देव, असलो बळवंत देव आसा तर आमकां कितेंच उणेना, कितेंच बे आमकां ना मोगाच्या भावांनी भयणी. आनी त्या बळवंत देवा मुखार ह्या घडये आमी सगळां बसून आसाव, दिंबयेर आसाव, ताजे मुखार आमी सरपडल्या. तो आमचो रक्षक, आमचो देव, आमचो बळवंत देव आमचे सांगता रावचो. हर एक घडी आमचे जिवीत सोलून वचो त्यात देवा मुखार आसाव, त्यात बळवंत देवा मुखार आमी आसाव. एक घडी बरो भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या त्या देवाक आमी पळोवया, मोगाचें रूप आमी पळोवया. जावंक पुरो आमच्या दोळ्यांक हो उंडो दिसता, पूण तो देव, खरो देव, बळवंत देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या घडये खरोच आजार आसा. त्या देवा मुखार आमी आसाव. एक घडी बरो ताचें आजारपण आमी बगया, आमकांत ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. आमच्या खाल सामानाचो नमान मान त्या देवाक एक घडी भर आमी भेटोवया. आयच्या दिसाचे सकाळी मिसा वेळार प्रसाद प्रार्थन कुमगार जाल्या उपरांत याजकान म्हणचे मागणे ताजे उतरां एक घडी भर मतीक उडासा काडली जाल्यार देवा आमच्या बापा, ससनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जी येताना
सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बालतेल्या देण्यांक लब्धूंक तूं आमकां शिकयताय. अपूर्बायची उतरां मोगाच्या बाबा आनी भयणी, ह्या 2 दिसांच्या अतीर संवसारांत आमी पयन करनासाव. आज साव फाल्यां आमी आसावंगी नेनाव तसल्या संवसारांत आमी जियोन साव पयन करनासाव. पूण ह्या संवसारांत जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बालतेल्या संगतींक लाभदो. आतां सदां बालतेल्यो संगती आमच्या जिवितांत आमचो देव जावन आसा. आमकां जिविताच्या शेवटाक पावोन व्हरचो, आमचें जिवीत चलोवन व्हरचो न्हय. आमी आमच्या जिवितांत वस्तूंक पयशांक आस्त बदकाक देव म्हूण घेतला, बदलाक आमच्या रसनाराक आमच्या सर्वेस्पर देवाक आमचो देव म्हणून आमी घेतला. मोगाल भवन आनी भयणीनो, तसो आमच्या जिविताची आस्त, तसो आमचे सर्वस्व, तसो आमचे बोळ सखत जावन आसा आनी तसो देव ह्या घडये आमच्या मुखार आसा. आमी हांगासर बसून आसली, आमी कितेंच न्हय मोगाचें न्हू, आमी नाशिवार, पूण सदां बालतलो देव तो बळवंत जावन आसा. त्या देवाक सोदून आमी आयल्या. त्या देवा सांगता थोड्यो घडयो करसूंच्या खातीर ताच्या हजरपणांत आमी हांगासर आसा. तर एक घडी बरो त्या देवाचें हजरपण आमी मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी बगया मोगाचें न्हू. तें गीत आमी मस्त बडीन गावचें. सर्वस्व आमचें मोगाळ बापा आमी तुका भेटोवन दिता. त्या गिताचें कोरासाचीं उतरां पयलें चारान आमी गायतना ती उतरां आमी उडासा घातलीं जाल्यार त्या उतरांत अशें आसा, कितेंच ना आमचें ह्या संवसारांत आसा जर तें तुवें आमकां दिल्लें. भेटयता आमकां ह्या बलिदानांत तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सवें. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमच्या ह्या संवसारांत कितेंच ना. हांवें सांगलें अतीर संवसार, 2 दिसांचो संवसार. ह्या संवसारांत आसा तर सगळें देवान आमकां दिल्लें. ह्या सगळ्या संगी आमी ह्या घडये त्या देवाच्या आजारपणांत आमी आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, तरी एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे दोनी हात आमचे मुखार आमी उदारे दवरया. आमी कितेंच न्हय मोगाचें न्हू. ह्या अतीर संवसारांत आमी आसा. ह्या सरतेल्या संवसारांत आमी पयन करनासा. आज आसा फाल्यां आसावंगी आमी नेना म्हणल्या त्या तसल्या संवसारांत आमी पयन करनासा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, म्हजें आनी तुजें ह्या संवसारांत कितेंच ना. आसा तर कितेंय तें ह्यात देवान, ह्या बळवंत देवान म्हाका आनी तुका दिल्लें. मोगाच्या कालतेपणान तें आज आमी वळखून घेवया, जावन आमी वळखून घेवया. कितेंय आसा हें देवान दिल्लें, ताच्या उदारपणान दिल्लें आमी ह्या घडये वळखून घेवया. आनी आमकांत एक घडी भर ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. संपूर्णता आमकां ताच्या पांयां तळ ह्या घडी आमी समर्पण करया. आमचें म्हणलें कितेंच ना. आसा जर कितेंय ताणें दिल्लें, हें जिवीती ताचें देणें, म्हजें न्हय वा तुजें न्हय. ताणें उदारपणान आमकां ह्या संवसाराक धाडिल्लें. हें सत ह्या घडी आमी वळखून घेवया. आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें ताणें. आमच्या सांगाता हर एक घडी आसा तो मोगाचो न्हू, आमी न्हय. तरी करून एक घडी भर आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण करया. आमकां आसा तशें ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या त्या देवा कडेन एक घडी भर आमी मागया मोगाचें न्हू. आमकांत समर्पण कर. कीर्तन 130 वाक्य 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार म्हणटा, सर्वेस्परा तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उडटां तें तूं जाणाय. पयस तावन म्हजी चिंतनां तुका कळीत आसात. हांव चलतांगी आड पडटां तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात. आमचे जिविताची हर एक घडी त्या सोमयाक कळीत आसा. हर एक घडी चलोवन वचची ताणें. मोगाळ भावा आनी भयणी, हांवें आनी तुवें न्हय. आनी त्याच सोमयान आमकां सांगाती जावन मजतदार जावन त्या पवित्र आत्म्याक दिल्लो. आनी पवित्र आत्मा आमचे सांगाता आसा. आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमचें जिवीत आमी बांदून हाडलां.
आमची जिवीत पवित्रात्म्या समर्पण केला. पवित्रात्म्या संगी आमी जियोन आसा. पवित्रात्म्याची बळादीक सकत आमचे थंय आमचे भितर आमी अनुभव करना आसा. तर एक घडी बरो आमकां आसा तशेंत आमची सगळीं चिन्नां, आमची सगळ्यो राटावळी, आमचे सगळे सूख संतोष दूख बेजाराई कितें सगळें आसा. आमकां कितें दोस्ता कितें राटावळी आसा सगळें ह्या घडये त्या सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. ह्या आराधनेच्या सुरवेर मोगाचें न्हू. खंयचीय खंत बेजाराई वस्तू आमकां नाका. कितेंय पिडा शिडा समस्या दोस्ता सगळें ह्या घडये ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. तो बळवंत देव, ह्या देवा सारको दुसरो देव ना. तो इम्मानुएल, तो आमचे सांगता हर एक घडये आसो देव. तो बळवंत देव. मोगाच्या भावा आनी भयणी, तुका आनी म्हाका पळोवचो. हांव न्हिदतना उरतना चलतना बसतना हर एक घडी म्हाका आनी तुका पळोवचो. म्हजें आनी तुजें जिवीत चलोवन वचो. हो बळवंत देव, त्रिएक देव ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान आजार आसा. तर आमकांत संपूर्ण तरान ह्या घडये ताच्या पांयांतळा समर्पण करया. मोगाचें न्हू. कितेंय आमकां दोसचें नाका. सगळें ताच्या पांयांतळा. तो आसा. तो आमची बळवंत सकत. तो आमची बळवंत सकत. सगळें ह्या घडये ताच्या पांयांतळा आमी समर्पण करया. आनी त्या देवाक आमी आराधन करया. त्या देवाक आमी स्तुती करया. मोगाचें न्हू. तन मन धन आमचें म्हणलें कितेंय ना. आसा तर सगळें ताचें. त्या देखून आमचें सगळें तन मन धन आमी सांगता घेवया. आनी संपूर्ण तरान ताका आमी समर्पण करून ह्या बळवंत त्रिएक देवाक आमी नमन करया. आमी आराधन करया. आमी ताका स्तुती करया. ताची वगळीक आमी गाजोवया. मोगाचें न्हू. आमी गावया गीत. देवा बापाक महिमा, जेजू सोमयाक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापा महिमा, जेजू सोम्या महिमा, पवित्रात्म्या महिमा, त्रिएक देवा महिमा. देवा बापा महिमा, जेजू सोम्या महिमा, पवित्रात्म्या महिमा, त्रिएक देवा महिमा. देवा बापा महिमा, जेजू सोम्या महिमा, पवित्रात्म्या महिमा, त्रिएक देवा महिमा. देवा बापा महिमा, जेजू सोम्या महिमा, पवित्रात्म्या महिमा, त्रिएक
मंगळा जेसू या घडये तुझे संकर आदरच्या हरी एका भाव बहिणी तुझ्या पांयदळा समर्पण करता सुमिया तू आमचो त्रिएक देव तू आमचो बळवंत देव तुझ्या तसलो दुसरो देव ना सुमिया हे सत या घडी आम्ही वळखून घेता तुका आम्ही आराधन करता तुका आम्ही नामान करता तुका आम्ही स्तुती करता आमचे जीवित संपूर्ण तरान या घडये तुझ्या पांयदळा आम्ही समर्पण करता सुमिया आमचे म्हणले कितेंच ना या संवसारान जर तर कितें आसा ते सगळें तुवें दिल्लें त्या देखून सगळें आमचे जिवीत आमचो सुख संतोष आमची गन बेजाराय आमचे दुख पिडा शिडा समस्ये हर एक तुझ्या पांयदळा समर्पण करता या भाव भयणी तुझ्या पांयदळा समर्पण करता सुमिया आज जे कितें ती तांची ते मागणी दुख बेजाराय आनी कोणा खातीर मागोवंक आयला ते सगळें तुजे पांयदळा या घडये समर्पण करता सोमिया हर एकले जे तुजे दीश घाल सोमिया हर एकले जे तुजी नदर घाल सोमिया तुजी सकत या घडये वाळोवन दी सोमिया तुजी गोरपा वाळोवन दी सोमिया तुज्या आत्म्याक आमकां धाड सोमिया तुज्या आत्म्यान आमकां अभिषेक कर सोमिया तुज्या गोरपेन आमकां बस सोमिया आनी अशें आमी तुका महिमा दिव तुजी स्तुती करूंक तुजी सेवा करूंक आमकां कृपा दी सोमिया तुका जावं मान आनी वगळा तुका जावं नमान आनी आराधन तुका जावं स्तुती आनी वगळा सोमिया जेसू हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भावन आनी भयणीनो एक पडी क्रिस्माची दोतोर सोलोन आसली आनी एका टिचेरीन भुरग्यांक विचारलें गई जर तर या घडये तुमी मरान पावोन सर्गार त्या दारवट्या लागीं उबी आसात आनी थंयसर जेजो त्या दारवट्या लागीं येवन तुमचे लागीं विचारी जाल्यार कित्याक हांवें तुमकां सर्गाक घेजय कित्याक हांवें तुमकां सर्गाक भितर घेजय म्हळ्यार तुमी कितें म्हणटात घेवन भुरग्यांनी विविध जवाबी दिल्यो गई एक भुरगें म्हणालें गई जेजू आमचे खातीर मेला आमचे खातीर मरोन सर्ग ताणें उक्तो केला आनी त्या देखून सर्ग ताणें आमकां बसयला त्या देखून आमी सर्गाक वचूंक पावो आनी अशीं जायत्यो जवाबी दिता आसतना टिचरीन भुरग्यांक विचारलें गई तुमकां पवित्र आत्म्या विशयान कळीत आसा गी पवित्र आत्म्याचो अनुभव तुमकां जाला गी आनी ती म्हणाली की जर तर पवित्र आत्म्याचो अनुभव तुमकां जाला जाल्यार पवित्र आत्म्याक तुमी तुमच्या जिवितान अनुभव केला जाल्यार तुमकां सर्ग उक्तो जातलो सर्गाक तुमी भितर सरतल्यान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगान भावन आनी भयणीनो जेजून पवित्र आत्म्याक आमचो सांगाती जावन दिला ताका आमी हर एकल्यानी अनुभव करूं आमचो सांगाती जावन आमचो मजतदार जावन हर एक दीस हर एक घडी आमच्या बगलेक तो आसा धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांत अध्याय 2 वाक्या 1 ते 4 आमी वाचलें जाल्यार पेंतेकोस्ता दिसा धर्मदूतांचेर आनी मोरयेमायेचेर आपोस्तलांचेर हे पवित्र आत्म्याचें येणें जाल्लें तें घडीत आमी थंयसर आयकता आमी वाचता नियाळ करता पवित्र आत्मो उज्याच्या जिबे रुपार देवलो आनी हर एकल्यांचेर उज्याच्यो जिब्यो वचून रावल्यो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ते भरले आनी विविध परकी भासांनी ते उलोवंक लागले आनी थंयसर जमलेल्या हर एका लोकांक तांणी तांच्या मायभासांनी उलयल्ल्या बरी आयकत येलें थंयसर भासांचो एकठार जालो देशांचो एकठार जालो विविध लोकांचो थंयसर एकठार जाल्लो ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते वरवीं पवित्र आत्म्याच्या कृपे वरवीं प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी जें कितें आदी मागा जोयल प्रवादेन प्रवाद केल्लें जोयल प्रवादेचो पुस्तक अध्याय 3 वाक्या 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार सगळ्या मनशाकुळाचेर म्हजो आत्मो घालतलो तुमचे पूत आनी दुवो प्रवाद करतली
तुमचे जाणते स्वप्नां पळयतलीं आनी तुमचे तरणाटे दर्शनां देखतलीं. एका लेखान जे कितें प्रवाद केलें हांगसर तें सज जालें. ते पूत आनी धुवो प्रवाद करूंक लागले, विविध भासांनी उलोवंक लागले. पूण थंयसर जमलेल्यांनी थोड्यांनी चिंतलें घालें हे पियेल्यात, हे घट्ट पियेल्यात आनी त्या देखून टायट जावन अशें बरें उलयतात आनी खंयची भास उलयता, खंयची भास तांच्या तोंडांतल्यान येना म्हूण थोड्यांनी चिंतलें. आनी त्या देखून पेद्रू थंयसर कितें म्हणटा अध्याय वाक्य 15, तुमी चिंतात ते प्रमाणे हे मनीस पियोन आमाल जावंक नात. आतां सकाळींची 9 वरां जालीं तितलींच हे पियोन आमाल जावन उलयनात. सकाळींचो वेळ पूण पवित्र आत्म तांचे देवला आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ते उलयतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, पवित्र आत्म्याचें येणें जाताना आमच्या जिवितांत एंत घडटा मोगाचेनो. विविध भासांनी आमी उलयता, विविध भासांनी प्रवाद करूंक शकता. देवाची सकत, देवाची उतरां आमच्या तोंडांतल्यान वालतात आनी त्या मारी पात जायतें बरेंपण आमचे मुखांतरी घडटा. कित्याक देवाचो आत्मो आमचे मुखांतर क्रियाल जाता, आमचे मुखान वावुरता. तर एक घडी भर आमी दोळे धांपया मोगाचेनो. आमचे दोनी हात ह्या घडी आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरया. पवित्र साक्रामेंतांतल्या देवा मुखार आमी आसा. एक घडी आमी मागया पवित्र आत्म्याक, असल्या पवित्र आत्म्याक आमचेर देवच्याक, आमचेर धरच्याक, त्या देवा लागीं, त्या सुमया लागीं ह्या घडी आमी मागया मोगाचेनो. आपोस्तलांचेर, मुर्यमायेचेर देवलो, विविध भासांनी ते उलोवंक लागले. ते धैर्यान भरले, दारां उक्तीं जालीं. ती बरी कबार परगट करूंक ते बायसन गेले आनी खंयसर गेले थंयसर आजापां अद्भुतां तांचे मारीपात घडलें. बरेंपण तांचे लागीं तांचे मारीपात वाडलें. त्या लागून पेद्रू आनी जुवांव धर्मदूतांची कृत्या अध्याय 3 आमी वाचता. त्या दरवाट्या लागीं बसून आसलेल्या त्या भिकाऱ्याक भीक मागतना पेद्रू आनी जुवांव कितें म्हणटात, आमचे लागीं रुपये वा भांगार ना, जे आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सांगता, उठ आनी चल. जेजू तांचे मारीपात पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तांचे मारीपात अद्भुतां आश्चर्यां घडोवंक लागलीं. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, पवित्र आत्मो आमचेर देवन आयिल्ल्या वेळार एंत आमच्या एकल्याच्या जिवितान घडटा मोगाचेनो. त्या सक्तेन, त्या कुरपेन आमी भरता. पियोन उलोवचें न्हय, आमाल जावन उलोवचें न्हय, खंयच्या वायट सक्तेन उलोवचें न्हय. बदलाक आत्म्याच्या सक्तेन, आत्म्याच्या कुरपेन उलोवचें. आत्म्याच्या सक्तेन आजापां अद्भुतां आमच्या जिवितान घडचीं मोगाचेनो. तर ह्या घडये त्या सुमयाक आमी म्हणया, सुमया म्हजें काळीज थानेलां, धर तुज्या आत्म्याक म्हजेर, वो तुज्या आत्म्याक. पवित्र आत्म्या सांगया, पवित्र आत्म्या म्हजें काळीज मन, म्हजें सगळें जिवीत थानेलां बुकेलां तुज्या येण्याक. ये पवित्र आत्म्या, ये अभिषेक कर. तुज्या सक्तेन म्हजें जिवीत बर, तुज्या सक्तेन म्हजें जिवीत बर म्हणून हे घडये मोगाच्या बाबा आनी भयणी काळजांतान बावरतान पातयेनीन आमी मागया मोगाचेनो. खंयसर दोग या थेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात, मागतात थंयसर हांव आसा. सुमयान म्हणली उतरां आनी आपोस्तल मुर्यमाय सांगता त्या सेनेकलान मागता आसतना सुमयान तांचेर पवित्र आत्म्या वतलो. आज आमी सभा जाणां या देवा मंदिरांत आमी आसा, सक्रामेंतांतल्या त्या सुमया मुखार आमी आसा. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमी मागतना पवित्र आत्म्याचें येतें हर एकल्याचें जाता मोगाचेनो. हर एकल्याक ताच्या कुरपेन सक्तेन भरता मोगाचेनो. तर ह्या घडये आमी बावरतान पातयेनीन आमी मागया मोगाचेनो. त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन म्हजी कूड भरच्या खातीर, म्हजो जीव भरच्या खातीर, म्हाका भरच्या खातीर, आमकां हर एकल्याक भरच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया. बावरतान आमी मागया मोगाचेनो. मागया मोगाचेनो. आमच्या जिविताक आमी समर्पण केलां आसता. ह्या घडये आमी मागया, बावरतान पातयेनीन मागया. म्हजें काळीज मन तानेलां सुमया, तुज्या आत्म्याक वोत, तुज्या आत्म्याक धाड म्हणून त्या सुमया कडेन एक घडी भर आमी मागया. गीत आमी गावया. काळीज म्हजें तानेलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका. ये तूं दनिया, ये तूं सोमया, पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखाक. काळीज मोचें ताणेलां
Jesus, pour out your spirit. सुमिया दार तुझ्या आत्म्याक या घडये सुमिया अंगसर जमलेल्या हर एकल्याचे धाड सुमिया तुझ्या आत्म्याक वत तुवें आपोस्तलांचेर वतलेल्या त्यात आत्म्याक हर एकल्याचेर वत सुमिया या घडये तुझ्या आत्म्याचे सत्तेन आमकां बर आमचे काळीज मन तुका आमी उक्तें करता ये आमचेर ये हर एकल्याच्या जिवितां ये पवित्र आत्म्या ये या घडये सुमिया वो तुझ्या आत्म्याक वो सुमिया आत्म्याक आमचे काळीज मन तुका थानेला धाड तुझ्या आत्म्याक सुमिया धाड हर एकल्याचे धाड सुमिया या घडये बरेपण वाळून दी तुझी सकत वाळून दी तुझी कृपा वाळून दी सुमिया धाड तुझ्या आत्म्याक सिनाई पर्वतार देवण तू आयलो जळच्या बोल्यात तो बोलयलो सिनाई पर्वतार देवल्या त्या आत्म्या ये देवन ये हांगासर जमलेल्या हर एकल्याचेर ये देवन तुझ्या सत्तेन बर तुझ्या कृपेन बर हर एकल्याक लागी बोलयल्या आत्म्या ये आत्म्या ये या घडये ये आत्म्या आमचे हर एकल्याचे देवन ये तुझ्या सत्तेन बर तुझ्या कृपेन आमकां बर आत्म्या परमोच्या मोठा तुझ्या परमोच्या मोठा आत्म्या ये देवन हर एकल्याचेर हांगासर जमलेल्या हर एकल्याचे देवन ये हर एकल्याचे तुझे हातेर कर राज्य मारिपा तुझी कृपा वालच्या तुझी सकत वालच्या ये पवित्र आत्म्या ये देवन ये हर एकल्यागे अभिषेक कर तुझ्या सत्तेन बर अभिषेक Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी बहिणीनो पवित्र आत्मो आज प्रत्येक जावन आमकां हर एकल्याकी सक्तेन ताच्या कृपेन बरोवंक आशेता आनी त्या देखून आमी मागया आज विशेष तरान ताच्या देण्या खातीर ताच्या सक्ते खातीर ताच्या कृपे खातीर ताच्या फळां खातीर चार संगती ह्या घडये हांव तुमचे म्हाका दवरूंक आशेता पयली जावन आसा पवित्र आत्मो आमचो मजतदार आमचो सांगातदार द होली स्पिरीट इज आवर हेल्प जो हांव सोवांचेर अध्यायी 16 वाक्या 7 म्हणटा सतस हांव तुमकां सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशी धाडटलो Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल बाबनानी बहिणीनो जेसून वचून पवित्र आत्म्याक धाडुल्लो आनी त्या पवित्र आत्म्यान आमकां हर एकल्याकी अभिषेक केला पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता दिसा क्रिस्माच्या त्या तिरावणेच्या साक्रामेंता मारिपाक आनी ताच्या उपरांत विविध साक्रामेंता मारिपाक त्या पवित्र हे आत्म्याचे येणे म्हजे थंय आनी तुजे थंय जाला आज आमी परत हे उगडासा कारण ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमचे जिवीत बरोवंक ह्या घडये आमी प्रयत्न करया मोगाचे न्हू आमच्या दिसपट्या जिवितांत केदाळा आमचे लागीं सकत ना केदाळ आमकां जिवितांत पुरासन जाला केदाळ आमच्या जिवितांत आमी सलवतांव म्हणून आमकां बगता केदाळ आमच्या जिवितांत पातयेनी बरवसो तो सुकता हांव एकसुरो
हांव एकसुरो म्हणून बघता आसतना मोगाच्या बाबा आनी भयणी आमी एकसुरेनय आमी एकसुरेनय आमच्या सांगाता मजतदार आसा आमच्या सांगाता पवित्र आत्मा आसा ते देखून एक बरोवपी म्हणटा हर एक दीस सकाळी प्रारंभ करतना गे पवित्र आत्म्याक उलो मार पवित्र आत्म्याक समर्पण कर आनी पवित्र आत्मो तुजे सांगाता आसा तूं एकसुरो न्हय आनी तो तुज्या कुमोकदार जावन तुजो मजतदार जावन तुज्या सांगाता तो रावता आनी तुज्या सांगाता तो रावलो तो पवित्र आत्मो तुजे थंय नवी सकत नवी कृपा आनी त्या मारिफात तुका त्या पवित्र वाटेन चलोवंक तो पवित्र आत्मो आमकां कृपा दिता बोल दिता म्हणटा तर एक घडी दोळे धांपया आमच्या जिवितांत सकत ना म्हूण बघता आमच्या जिवितांत वावर करून आमी पुरो जाल्या म्हूण बघता आमच्या जिवितांत आमी सलवाल्याव म्हणलें बघता जिवितांत कॉन्फिडन्स पातयेनी बरवसो उणो जाता मगच्या बाबा भयणी पवित्र आत्मो आसा मजतदार पवित्र आत्मो आसा परत आनी परत तुका सांग पवित्र आत्मो आसा म्हजे थंय बळ आसा म्हजे थंय ती कृपा आसा म्हजे थंय ती सकत आसा आनी पवित्र आत्मो म्हाका परत त्या सक्तेन भरता त्या कृपेन भरता त्या पवित्र वाटेन म्हाका चलोवन व्हरता तर असल्या पवित्र आत्म्याक देवोन ये म्हूण ह्या घडी आमी मागया मगाचे न्हू दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदार दवरया आमी मागया पवित्र आत्म्या देवोन ये सर्गीच्या सुखाक पावोवंक ये सत शिकय वाड दाखय उजवाड तुजो भांगय पवित्र आत्म्या ये म्हजे बोळ जावन ये म्हजी सकत जावन ये पवित्र आत्म्या म्हज्या बगलेक राव म्हज्या जिवितान हांव चलवलां म्हूण बघताना म्हज्या जिवितान पुरासान जालां बघताना म्हज्या जिवितान सकत उणें जाल्या अस्कत म्हूण बघताना पवित्र आत्म्या ये म्हज्या सांगाता राव राव पवित्र आत्म्या ह्या घडये पवित्र आत्म्या उलो मारया मोगाचें न्हू आमी चलवल्यांव जाल्यार आमचे थंय कृपा ना बोळ ना म्हूण बघता जाल्यार अस्कत म्हूण बघता जाल्यार तुका समर्पण कर बाबा भयणी तुका समर्पण कर आनी माग ह्या घडये काळजांत जावन पातयेनीन माग तुझे जिवीत करपेन सक्तेन पवित्र आत्म्यान ह्या घडये भरच्या खातीर पवित्र आत्म्या ये देवोन म्हणून त्या पवित्र आत्म्या ह्या घडये आमी उलो मारया मोगाचें न्हू आमचे जिविताका उक्तें करया आमचे जिवीत भरच्याक त्या कृपेन सक्तेन भरच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू देवोन सर्गीच्या सुका पावोंके पवित्र देवोन सर्गीच्या सुका पावोंके शिकई वाट दाखय उजवाड तो सोफाकय शिकई वाट दाखय उजवाड तो सोफाकय पवित्र देवोने सर्गीच्या सुका पावोंके मोगाचें न्हू दुसरें पवित्र आत्मो आमकां नितळ करता होली स्पिरीट सॅंक्टिफायस यू सॅंक्टिफायस सांबावलान कोरिंथकारां बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 6 वाक्य 11 म्हणटा तुमचे मदें थोडे एका काळार तसले जावन आसले पूण आतां तुमकां जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयाच्या नांवी आनी आमच्या देवाच्या आत्म्यातय धुवन नितळ केल्यान पवित्र आनी नितीवंत केल्यांत Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचें परत एक घडी दोळे धांपया पवित्र आत्मो आमकां नितळ करच्या त्या रितींत तो मेथे जावन आसा आमच्या आदल्या पातकी सैंबाक जिविताक मोरोंक आनी देवान कित्या खातीर खंयच्या उद्देशान म्हाका ह्या संवसारांत रचला त्या उद्देशा खातीर जियोन
त्या उद्देशाच्या शेवटा पावोंक पवित्र आत्मो आमकां कृपा दिता. ह्या संवसारांत जियेतना फातकाच्या त्या वशात हांव पयस रावंक, अलग रावंक, जैतेवंत जावंक पवित्र आत्म्याचे सखत आमचे थंय आसा. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, हांव आनी तूं आमी अस्कत, आमी सुकोन पडटा, पूण आमच्या सांगाता पवित्र आत्मा आसा, आमकां धुवन नितळ करता. हर एक घडी कशें भांगर उज्यान घालतना परसलता गे, त्याच भशेन पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका ताच्या मोगाच्या उज्यांत पेटोवन नितळ करता, निर्मळ करता. त्या सर्गींच्या बंदराक पावोंक म्हजें आनी तुजें जिवीत कशें परजळा जाय, नितळ आसा जाय तें पवित्र आत्मे करता. ह्या संवसाराच्या अडकळी मध्ये म्हजें तुजें जिवीत जैतेवन करता. असल्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया मोगाचें न्हू. ये पवित्र आत्म्या ये, म्हज्या पातकी सैमतावन म्हाका धुवन नितळ करूं, म्हज्या मेळपणांतावन म्हाका नितळ करूंक, म्हज्या पातकाच्या वशात हांव अलग रावंक. ये पवित्र आत्म्या ये, म्हाका अभिषेक कर, म्हाका पवित्र कर, म्हाका नितळ कर, निर्मळ कर म्हणून ह्या पवित्र आत्म्या उलो मारया मोगाचें न्हू. ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. Sai di san wai dai vi sak ten salai di sai di san wai dai vi sak ten salai po vi atya devon e sarkincha suka pavon ke po vi atya devon e sarkincha suka pavon ke. तिसरे मोगाचें न्हू. पवित्र आत्मो हर एक दीस म्हाका चड आनी चड क्रिस्ता सारको करता. टू बी लायक जीसस क्रायस्ट. हर एका दिसा हर एका घडये जेजू सारको जावचे खातीर पवित्र आत्मा आमकां कृपेन भरता. सांबावलान कुरिंत घरां बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 3 वाक्या 18 म्हणटा, उक्त्या मुखामळान सोमयाची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी सोमयाचे महिमेन चड आनी चड परजळता आनी ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाता म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पवित्र आत्म्या वरवीं आमी चड आनी चड जेजू क्रिस्ता सारकी जावन टू बी अनदर क्रायस्ट, आनी एक क्रिस्त जावन ह्या संवसारान आमी परजळटा आनी आमचे मारिफात सोमयाची कृपा, सोमयाची सकत वालता मोगाच्या बाबा आनी भयणी. तर परत एक घडी आमचे दोळे धांबया. म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो उद्देश ह्या संवसारान मोगाचें न्हू, क्रिस्ता सारकें जावचें. आनी हें जाय जाल्यार पवित्र आत्म्याची सकत, पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां गरज आसा मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत पवित्रपणांतय फातकात हांव अलग रावून सोमया सारकें जावंक आमी प्रयत्न करतना, आमच्या जिविताच्या रुपांतराक हर एक दीस आमी प्रयत्न करतना पवित्र आत्मो आमचे सांगात आसा. पवित्र आत्मा आमचे सांगात आसा. म्हजें आनी तुजें जिवीत रुपांतर करता मोगाच्या बाबा आनी भयणी, क्रिस्ता सारकें रुपांतर करता. त्या देखून ह्या संवसारांत आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवचे आनी एक क्रिस्त जावन, आनी एक क्रिस्त जावन म्हज्या आनी तुजें थंय क्रिस्ताक देखल्यार मात्र आज हांवें आनी तुवें सुवार्ता परगट करयेत. जेजू क्रिस्ताची वळख हेरांक हांवें आनी तुवें दिवयेत मोगाचें न्हू. आनी पवित्र आत्मो हें काम म्हजें थंय तुजें थंय करता. म्हाका आनी तुका हर एकल्याक आनी एक क्रिस्त जावन ह्या संवसारांत जियोवच्याक अभिशेक करता मोगाचें न्हू. तर आज आमी मागया परत असल्या पवित्र आत्म्या ये देवन पवित्र आत्म्या म्हजें जिवीत रुपांतर कर, म्हजें जिवीत रुपांतर कर. क्रिस्ता सारको जावंक, क्रिस्ताचें आनी एक प्रतिरूप जावन ह्या संवसारान परजळोवंक, क्रिस्ताची स्वार्था म्हज्या जिविता मारिफात परगट करूंक, क्रिस्ताची वळख हेरांक दिवंक, क्रिस्ताचें हातेर जावंक ये पवित्र आत्म्या ये म्हाका तुज्या सक्तेन अभिशेक कर म्हूण परत ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. Mogan berkurpen bersedang rakon berkogan berkurpen bersedang rakon berpavitra
चौथे मोगाचेनो पवित्रत्म म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवाची खुशी करूंक बापाची खुशी करूंक बोल दिता मोगाचेनो. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांत अध्याय 8 वाक्य 29 आमी थंयसर वाचता. फिलीप आनी तो इथिओपियाचो इस्डो ताच्या त्या गाडयेचेर पैन करून येतना फिलीप थंयसर वेताना तो आत्मो फिलिपाक सांगता लागीं सर गाडये बराबर चल. आनी देवाची खुशी कितें फिलिपा उगडाप जाता. तो लागीं सरता. तो इथिओपियाचो इस्डो ताका गाडयेर आपयता. देवाचे उतार प्रगट जाता आनी निमाणे तो पवित्र स्नान घेता. मगच्या भवानी भयणी परत एक घडी आमचे दोळे धांपिया. सगळ्या नव्या सोल्ल्याचेर पोरण्या सोल्ल्याचेर आमी नदर घाली जाल्यार विविध अंतर मेटांक म्हणल्यार बरी पवित्र आत्मो हर एका व्यक्तीक देवाची खुशी कितें देवाची मांडावळ कितें तांकां उगडापे केल्ले आमी पळयता. जावं पुरो प्रभाद्यांक जावं पुरो रायांक आनी प्रत्येक जावन नव्या सोल्ल्यांत झुजेक मुर्यमायक आनी आपोस्तलांक हर एका मेटांक आज तस्सो पवित्र आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा मोगाचेनो. आज म्हाका आनी तुका म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवाची खुशी कितें हें उगडापें करता. देवाच्या खुशयेक खालती मान घालूंक कृपा दिता मोगाचेनो. आनी आमच्या जिवितांत ती खुशी जारी करूंक पवित्र आत्मो आमच्या बगलेक रावता. तर आज आमी मागया मोगाचेनो म्हजी खुशी करूंक न्हय सोमयाची खुशी करूंक म्हज्या बापाची खुशी करूंक आमचे जिविताचो शेवट तो आमचो उद्देश तो मोगाच्या भावानी भयणी मस्त बरी म्हाका जाय तशें करया म्हाका जाय तशें जिवया म्हजी खुशी करूंक व्हडण्यो आशा पूण पवित्र आत्म्या मारिफात देवाची खुशी करूंक आमकां आपोवणें लाभलां. तर आज आमी मागया पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या देवन ये म्हजी मोत उसवाडाय म्हजें मन बदली म्हजें काळीज तुज्या कृपेन शक्तीन बरो म्हज्या जिवितांत देवाची खुशी कितें तें समजोंक त्या खुशयेक खालती मान घालून म्हाका कृपा दी म्हूण पवित्र आत्म्या ह्या घडये उलो मारया. आमचें जिवीत त्या पवित्र आत्म्या उक्तें करया आमी मागया मोगाचेनो बापाची खुशी समजो बापाच्या खुशयेक खालती मान घाल जियो ये पवित्र आत्म्या ये म्हजें जिवीत तुज्या सक्तेन कृपेन बर म्हूण ह्या घडये आमी मागया मोगाचेनो. आमचे दोनी हात आमचे मोगार उदार दवरया. ह्या घडये आमी मागया भवर्तान पाद्येनीन धाड असल्या आत्म्याक आमचेर देवाची खुशी कितें म्हणलें समजोंक हर एका दिसा हर एका घडये त्या खुशयेक खालती मान घालून कृपा मागया मोगाचेनो. Dibulas di santos patkamoci bogon Dibulas di santos patkamoci bogon Povi otpia devone Sekicha suka pavoni Povi otpia devone Sekicha suka pavoni Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो जुवां सोवांजेर अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 6 म्हणटा पवित्र आत्मो सगळें तुमकां शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासा काडटलो. आज पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी उलोवचें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन देवाचें उतार प्रगट जावचें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन देवाच्या उतराचो अर्थ आमकां समजोवचो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन देवाचे उतार आमचे भितर जिरोवचें जावन आसा. तर सगळें आमी उबे रावया देवाचें उतार आमी आयकोंक वेता. एक घडी आमचे दोळे धांपिया. असल्या पवित्र आत्म्या परत एक घडी भर आमचेर ये
आमची मोद उजवाडाय, आमचे काळीज उक्तें कर. देवाचे उतार आमी कानांनी तें आयकूंक, आमच्या काळ जमानांत तें रोंबोंक आनी त्या देवाच्या उतराचो अर्थ आमच्या मनान समजोंक, नियाळ करूंक आमकां करपा दी, मजत दी. आनी प्रत्येक जाण हें उतार प्रगट करचें आमच्या बाबाक त्याच सक्तेन आत्म्याच्या ताच्या मारिफात हें उतार कशें पिलिपा मारिफात त्या इश्ट्याक तें उतार प्रगट जालें, त्या भशेन आमकांय ह्या बाबा मारिफात तें उतार प्रगट जावच्या खातीर ताचें तोंड उक्तें कर, ताका अभिशेक कर म्हूण ह्या बाबा खातीर मागता आसतना आमचेर हर एकल्याचेर ह्या आत्म्याक आमी मागोवन हें देवाचें उतार आयकूंक आमकांच आमी आयतीं करया. म्हणूया. काळीज मोचे ताणेला तुका, मोड मोचे आशेला तुका. काळीज मोचे ताणेला तुका, मोड मोचे आशेला तुका. ए तू दुनिया, ए तू सोम्या, ए तू दुनिया, ए तू सोम्या. पावई माका त्या सगीच्या सुका, पावई माका त्या सर्गीच्या सुका. हग्गाई प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप 2 अध्याय 9 वाक्य. दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आनीक थोड्या वेळान हांव अंतळ, पृथ्वी, दर्यो आनी सुकी भूंय हालयतलो. सगळ्या राष्ट्रांक हांव हालयतलो. तेन्ना सगळ्या राष्ट्रांची ग्रेसकाय येतली आनी हांव हें मंदीर वैभवान भरतलो. उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. रुपे म्हजें, भांगार म्हजें, उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. ह्या मंदिराचें नवें वैभव आदल्या प्रास अदीक व्हड जातलें, उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. आनी ह्या जाग्यार शांती दितलो, उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. देवाचें उतार हें. देवाची वडपकार. सालमावरायान एक व्हड मंदीर तें बांदिल्लें आनी सगळ्या संवसारार तें एक श्रेश्ठ मंदीर जावन आशिल्लें. आनी येदें व्हडलें मंदीर गी इतल्या कोरोडांनी म्हणल्यार बरी ताका खर्च केल्लो गी. सगळे विस्मीस जावन आशिल्लें त्या मंदिरा वयर. आनी हर एकले म्हणटाले कसलें एक मंदीर. आनी एक दीस तें मंदीर नाश जालें. उपरांत नवें मंदीर बांदून हायलें. आनी सर्वेस्पर देव हग्गाई प्रवादी मुखांतर म्हणटा, हें नवें मंदीर आदल्या मंदिरा प्रास चड वैभवान हांव भरतलो. मोगाच्या भावा आनी भयणी, हांव आनी तूं देवाचें मंदीर. पोरण्या सोल्ल्यांत एक काट्टणो देवाचें मंदीर, तर नव्या सोल्ल्यांत हांव आनी तूं देवाचें मंदीर. पवित्र पुस्तक म्हणटा पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत 19वें वाक्य म्हणटा, तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणान गी. तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्ही. देवानच ताका एक देणें कशें तुमकां दिलां. तुमी तुमचीच आस्त न्ही. मोगाचेनो हांव आनी तूं एक देवाचें पवित्र मंदीर पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरलेलें. आयच्या दिसा, आजच्या दिसा मुझे आनी तुजें हें कूड, हें मंदीर नव्या वैभवान भरतलें. मोगाचेनो सर्वेस्पर देवाच्या त्या वाग्दानाकाल, सर्वेस्पर देवाच्या त्या वाग्दानाकाल मोगाचेनो हांव आनी तूं आयच्या दिसा ह्या हांगासर ह्या टेंपलांत जमल्या.
पवित्रत्वाच्या नव्यान अभिषेकपणा बसत सर्वेस्पराची सकत मुझेर आणि तुझेर नव्या सक्तेन आज मुझेर आणि तुझेर देवतले आणि मुझे आणि तुझे जीवन नव्या वैभवान आम्ही भरतले सांजुवांच्या 20व्या अध्यायात 22वें वाक्य म्हणता जेजो पुनर्जीवन जावन आपल्या शिसांक दिश्टेक पडून म्हणता शांती हांव तुमकां दिता आणि म्हणता सर्वेस्पर सोमेन जेसो अतलें सांगून श्वास फुंकता आणि म्हणटा घेया तुम्ही पवित्र आत्म्याक सोमेन जेसो स्वीकार करूंक सांगता पवित्र आत्म्याक आणि म्हणटा थंयसर शांती तुमचे थंय उब जातली आणि आयच्या दिसा हग्गाई प्रवादाच्या पुस्तकान आमी वाचलें जाल्यार ह्या मंदिराचें नवें वैभव आदल्या प्रास अधिक व्हड जातलें उलयता तो दळबाराचो सर्वेस्पोर आणि ह्या जाग्यार शांती दितलो उलयता तो सर्वेस्पोर आयच्या दिसात हांव सर्वेस्पोरा देवाचे विशेष तरेचे आशिर्वादाने बेसावा पवित्रत्वाचे विशेष तरेचे अभिषेकपण मुझे थंय आणि तुझे थंय घडत आसतना मुखलें जीवन मुझे आणि तुझे मोगाचें न्हू शांतीचें समाधानाचें उल्हासाचें आशिर्वादाचें बेसांवाचें जाता पवित्र पुस्तक वचपान आमी पळयलें जाल्यार पोरणे जें कितें मंदिर आशिल्लें नाश जाल्ल्या वेळार नवें मंदिर थंयसर आयलें आणि तें विशेष तरान सर्वेस्पर देव म्हणटा नव्या वैभवान आमकां तुका भरता म्हणल्यार एक वाग्दान सर्वेस्पर देव दिता पवित्र पुस्तक म्हणटा एक गोवाचो खण तो माथयेर पडत जाल्यार आसा तो सुसू उरता पूण जे केदाळा तो गोवाचो खण मोरता थवळ तो बरें फळ दिवंक शकता सांज सुवांच्या शुभ वार्तेंत आमी पळयता 12व्या अध्यायांत 24वें वाक्य म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता गोवाचो खण मातयेंत पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता तो मोरा जाल्यार येतेश्ट फळ दिता केदाळा हांव आनी तूं मनशा सैंबाक मोरता मोगाचें न्हू सर्वेस्पराचे देवाची सकत आज नव्या उज्याच्या सक्तेन मुझे थंय आनी तुजे थंय अभिषेकपणान भरतली रक्तमासाचे सैंब केदाळा मुझे थंय तुजे थंय नाश जाता सर्वेस्पराच्या आत्म्याची सकत धराळ मापान विशेष रितीन आयच्या दिसा मुझे थंय आनी तुजे थंय नव्या सक्तेन तें भरतलें आनी त्या देखून सर्वेस्पर देव म्हणटा नव्या वायन पोरण्या सामड्याचेर आनी बरोनांत सामार्काच्या शुभ वार्ता प्रमाणे 2ऱ्या अध्यायान 21 आनी 22 वाक्य म्हणटा कोणीय मनीस पोरण्या वस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो मारिना मारीत बी जाल्यार तो नवो कोपो पोरण्या तावन पिंजून वेता आनी फाळो आनीकी व्हड जाता कोणीय नवो वायन पोरण्या सामड्याचेर आनी भरिना भरीत बी जाल्यार सामडी फुटतात आनी वायनी पासरून वेता आनी सामडी पाड जातात नवो वायन नव्या चामड्याचेर आनी बरी जाय त्या देखून आयच्या दिसात एक हांवें तुवें निर्धार घेवंक जाय जर तर हांव तूं आशेता विशेष तरान म्हाका तुका अभिषेकपण जाय तर हांवें तुवें निर्धार करूंक जाय म्हज्या मनशा सैमाच्यो सर्व आशा आकांक्षाक हांव पाठ करता त्यो सगळ्यो आशा आकांक्षा मरतल्यो आनी नवें आत्मीक सैम म्हजे थंय आनी तुजे थंय उब जातलें आमची संस्कृती आमची आशा आमचे प्रिंसिपल्स तत्वां म्हणटा आमच्या आयडियोलॉजी म्हणटा आमच्या इश्ट इश्टिणी म्हणटा आमचें सांगातपण एसोसिएशन जावंक पुरो आमचें थंय कितें पुरो आसा सगळें आमी आज देवाक समर्पण दिसता आनी म्हणचे खंयचें बरें तें मात्र आज म्हजे तावन आनी आमच्या सांगाता आसूं दिसों या उरलें पुरो हांव सोडूंक खंडीत तयार आसा सर्वेस्पर म्हणटा जेदाळा तूं सगळें तुजें तें आसलें सगळें सोडताय तुजें तें आसलो हाम सोडताय तुजें तें आसलें इश्ट इश्टिणी तुजें तें आसलें सगळें एसोसिएशन तुजें तें आसचें हर एक कितें तूं सोडूंक तूं तयार आसाय सर्वेस्पर देव म्हणटा अभिषेक अभिषेक विशेष रितीन अभिषेक आमी सगळां जावंक शकतले मोगाचेर सर्वेस्परा देवाच्या आशिर्वादान स्वामी जेसू म्हणटा तो गोवाचो कोण तो कंप्लीट तरान मल्या शिवाय
हांवान तूं बोगसणें दिताना म्हज्या कठोर दुस्मनाक बोगसणें दिवंक हांवान तो मेल्ल्या बरी म्हाका तुका सांगूंक पुरो. सर्वेस्पराच्या त्या अभिषेकपणा खातीर आयच्या दिसा ह्या घडये आमच्या सगळ्या दुस्मनांक एक घडी सोम्या आमी हर एकल्याक बोगसिता म्हणलें आमी सोम्या जेजू लागीं आमी एक निर्धार करून सांगया. आमचें थंय आसचें जें कितें हर एक आसा, अकमान, नालिसाय, एकसुरपण, स्थानमान, गौरव, सगळें ह्या पुरा विविध संगतेक हांव तूं भियोन आसा मोगाचें न्हू. सगळें भियेन सांगया आनी सर्वेस्परा लागीं सांगया, सर्वेस्परा सगळें हांव तुका समर्पिता. तूं मात्र म्हाका जाय. आयच्या दिसता तूं मात्र म्हाका जाय म्हणलें एक दृढ निर्धार ह्या वेळार आमी घेवंक जाय मोगाचें न्हू. थोड्या वेळान आमी पवित्र म्हज्या अभिषेकपणा खातीर विशेष रितीन आतां मागतले. खंडे जावनी आमकां भरोसो आसा जो कोण तयार आसा, जो कोणाचे आयदनां तयार आसात आत्म्याची सकत भरून ओमततली. सर्वेस्पर देव म्हणटा सा मातेवाच्या 6व्या अध्यायान 24 वाक्य म्हणटा, कोणी दोग दिन्यांची साखरे करूंक जायना, कारण तो एकल्याचो द्वेश करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो आनी दोग फायद्याक पयल्याक लाभ जातलो आनी दुसऱ्याचे वेपार करतलो. आज ह्या घडयेंत अनुसार तर आमच्या स्थानमाना खातीर, आमच्या इश्टा इश्टिणी खातीर, आमच्या संस्कृती खातीर, आमच्या विविध संगते खातीर, आमच्या पयशां खातीर, आमच्या इतर संगते खातीर, आमच्या शिकपा खातीर इतले मात जर तर हांव तो लाभ जालें जाल्यार मोगाचें न्हू. आज सगळें एका कुशीक दवरया आनी म्हणया, सर्वेस्परा हांव तुका मात्र लाभ जाता, तुका मात्र लाभ जाता, तुका सोड खंयचेय म्हाका नाका सोम्या, तूं मात्र म्हाका जाय आनी केदाळा हांव आनी तूं मोगाचें न्हू. सर्वेस्पर मात्र म्हज्या जिवितान आनी तुज्या जिवितान जाय म्हणून लाभ जाल्या थंयसर बदलावणाची परिस्थिती उगाम जाता. हांव सांगना आमी सगळें आमकां दुडू नाका, आमकां स्थानमान गौरव नाका म्हणून. सर्वेस्पर सोमे जेजू म्हणटा सामातेवाच्या 6व्या अध्यायान 33 वाक्यान म्हणटा, पयलें सुद्दां सर्गीचें रास आनी हर एक तुमकां मेळटलें. जे केदाळा सोम्या जेजूक देवस्व सर्वस्व म्हणटा, खंडे जावनी म्हाका तुका बरें शिकप मेळटा, हांव तो समृद्ध दिवन जिवन जिवंक शकतलें. जाणवाय लाभता, आशिर्वाद लाभता, हात घाललें काम हर एक आशिर्वाद जाता. सगळें आमच्या बोवारी उजवाड आसतलो मोगाचें न्हू. आमच्या बोवारी पवित्र आत्मो ते सकत सर्वेस्वर तो आत्मो मुझे ते आनी तुजे थंय महिमा जोडूंक आमी शकतले. त्या देखून 6 पेद्रोच्या पत्रांत पयल्या पत्रांत 4व्या अध्यायान 14वें वाक्य म्हणटा, क्रिस्ताच्या नांवा पासत तुमकां कोणीय अपमान करते जाल्यार तुमी सुभागी म्हणले का, कित्याक देवाचो महिमेवंत आत्मो तुमचे वयर आसा. सर्वेस्पराचो पवित्र आत्मो महिमेवंत आत्मो म्हाका तुका महिमेवंत करता. सर्वेस्पराची महिमा मुझे मुखांत आनी तुज्या मुखांत ती दराळ मापान ती वळटली. आमी हात घाल्लें हर एक काम यशस्वी जातलें. आमच्या कुटुंबांनी माया मोग वळटलो. आमी खंयसर वता थंयसर पर्स जळटलें, शांती समाधान स्थापन जातलें, आशिर्वादा वयर आशिर्वाद. पूण इतलेंच एक उडास दवरया, जें कितल्या मनशा सैम उणें 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 करता तितलें आत्मीक सैम चड 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 जावन येतलें. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा दुसऱ्या कोरिंथांच्या पत्रांत 4व्या अध्यायान 16वें वाक्य म्हणटा, आमचें बैलें सैम इल्लें इल्लें नाश जावन येता तरी आमचें भितरलें सैम जिवान बरोवन बरोवन येता. डिग्री टू विच यू आर डेड, डिग्री टू विच यू आर स्पिरिच्युअली अलाइव. कितलें हांव मनशा सैमांत उणें 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 जावन येता तितलें आत्मीक सैमान चड 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 जावन येता. तर आयच्या दिसा आत्म्याच्या सक्तीन अभिषेक जावंक आमी तयार जावच्या ह्या वेळार. कित्या खातीर म्हाका पवित्र आत्मो जाय म्हणलें हांवें निर्धार केलो. आमी 3 आयाम आसात, 3 डायमेन्शन्स आसात. एक पवित्र आत्मो आमच्या सांगात आसा, दुसरें पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा, तिसरो पवित्र आत्मो आमच्या वयर आसा. पयले सुवातेर पवित्र आत्मो आमच्या सांगात आसा. सांजोच्या 14व्या अध्यायान 17व्या वाक्यान म्हणटा, तोच तो स्वताचो आत्मो संसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संसार ताका पळयना, ताका वळखयना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक
तुमचे सांगाता आणि तुमचे ते रावता. तुमचे सांगाता मुझे सांगाता तो पवित्रत्व येत असताना तो म्हाका म्हज्या जिविताक उजवाड दिता. म्हज्या सांगाता पवित्रत्व येत असताना म्हाका सर्गींची वाट दाखयता. म्हज्या सांगाता पवित्रत्व येता जर तर म्हज्या सायडान तुज्या कडेन एक घट्ट बॉडीगार्ड आसा. आमी धैर्यान अशें अर्देन दिवन येता. कित्याक कोत्ता की कोणें मारला तो ताका बॉडीगार्ड 2 कणसोला घालता म्हणून. म्हज्या सांगातान तुज्या सांगाता तो मायठी सत्यवंत पवित्रत्व सांगाता आसा तर म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार कोणीय रावंक असाध्य मोगाचें न्हू. सर्वेस्पराचे सगत सर्वेस्पराचो आत्मो म्हज्या सांगाता येता आनी हर एकी म्हाका जाय जाल्लें म्हाका बरें करनस आसा. म्हज्या दुस्माना वेलो राखता, म्हज्या कामांनी आदार दिता, म्हजे कामां फळां बरीत करता, म्हाका सर्गींच्या सुखाक पावयता. दुसरें पवित्रत्व मुझे थंय रावता, मुझे भितर मुझे थंय रावता. एक मुझे सांगाता, एक मुझे थंय रावता. सांजोच्या 20व्या अध्यायान 21 आनी 22 वाक्य आमी उडयली नियाळ केलो. पयत पुस्तक सांगता परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां, जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्रत्म्याक. सोडलो आनी घेया, स्विकार घेया, स्विकार टेक इन सायड, तुमच्या भितर घेया आनी खेदाळा. तो पवित्रत्व म्हणजे सगत आमचे ते आनी तुजें तें जिवाळ आसा. समाधानाचें जीवन म्हाका आनी तुका लाभता. समाधान, संतोष, बरवसो, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण सगळें म्हजे भितर बरोवन ओमताता, तुजे भितर बरोवन ओमताता. आमचें नडतें बदलता, आमचें एटिट्यूड चेंज जाता, आमकां जेजू बरी एक बरें काळीज आमचे भितर रचता. तिसरें आमचें वयर रावता. जेजूक पवित्रस्नान घेता आसतना पारव्या रुपार पवित्रत्व देवून आयलो आनी ताजे वयर रावलो म्हूण हांव तूं जाणा. आनी लोकांच्या 4व्या अध्यायान 18व्या वाक्यान स्वामी जेजू म्हणटा देवाचो प्रेरकत्व मुझे वयर आसा. बरी खबर दुबळ्यांक परगट करूंक, बंदीन आसल्यांक सुटका दिवंक आनी कोणाक तांकां काळो कांद आसात तांकां उजवाड दिवच्या वसत स्वामी जेजू म्हणटा म्हाका तो प्रेरकत्व मुझे वयर आसा. आनी तसो प्रेरकत्व मुझे वयर आनी तुजे वयर आसा. धर्म जगत्यान 1व्या अध्यायान 8वें वाक्य म्हणटा मोगाचें न्हू. पूण तुमचे वयर पवित्रत्व येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या सुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांतवन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. आमचे वयर रावता कित्याक? कित्याक आमचे वयर रावन तो ताजी शुभ वार्ता परगट करता. जेजू वयर रावलो आनी जेजू मुखांतर थंयसर शुभ वार्ता परगट जाली. खंयसर जेजू गेलो थंयसर हिलींग जालें, गूण जालें. खंयसर थोंटे आसले सोलोंक लागले, खंयसर आपडलें कोटकार ते गूण जाले, खंयसर मेल्ले ते जिवन जालें. खंयसर तो जेजू गेलो थंयसर शुभ वार्ता परगट जाली. खंयसर तो वेता थंयसर देवाचे ग्लोरी, देवाची महिमा परगट जावनूच गेली मोगाचें. आनी त्या खातीर तो पवित्रत्व मुझे वयर आनी तुजे वयर येता, तुजे येता मुझे येता तो पवित्रत्व आशेता. हांवें आनी तुवें सर्वेस्पराची महिमा परगट करी जाय, ताजे उतार आमी परगट करी जाय. हांवें तुवें प्रवाद करी जाय, हांवें तुवें हिलींग मिनिस्टर आसाचें, हांवें तुवें विनवणेच्या मागण्यान आसाचें, हांवें तुवें बरें करन पवित्रत्वाच्या देण्यांनी बरोवन जायत्या लोकांक बरें करन आसाचें. तयार आसा आमकां आमी सवाल विचारचे. पवित्रत्व जाय म्हूण हर एकले म्हणटात, मस्त जाणां सांगतात पवित्रत्व काणून घरा भितर बसून आमचें काम करूंक मात्र न्ही मोगाचें. एका झुजाऱ्याक मात्र झुजाची वस्त्रां दितात, झुजाची आयदां दितात. जर तर एकलो झुजाक वचना घरा रावता ताका झुजाची आयदां येनात, झुजाची वस्त्रां येनात. जर तर एकलो उठून उबे रावता, चलता, धांवता, काम करता ताका पांयांक बळ जायचे. जर तर ता कांय करना, पांयांक बळ आसल्यार एकत ना जाल्यार एकत ताका गरज आसना. पवित्रत्वाचे सकत तूं जर तर आशेताय,
मात खार्या तुका करूंक तूं आशेताय सर्वेस्पर देव दराळ मापान पळयतात दिता. एक कंडिशन हांवें तुवें सर्वेस्पराक आतां सांगूंक जाय, वय सोम्या हांव तुजो साकर जावन, हांव तुजी धूव जावन, हांव तुजो पूत जावन, हांव तुजी शुभ वार्ता परगट करतलो. तूं म्हाका पळयतात म्हज्या देण्याने बोर आनी ती देणी हांव उपयोग करतलो. खंयसर हांवान तूं मोगाचें देणी दोन वगोसरवल्या काही जायना. जर तर आमी वचून आनेकल्या बसत मागता ह्या हाता मुखांतर पळयतात म्हणजे सकत वळटली आनी थंयसर साबार जाणां गूण जातलीं. भावार्थांत जे केदाळां पळयतात द्वारे मागता सो हांवान तूं देण्या बरी जाता थंयसर वळटा. हांवें देवाचे उतार परगट करूंक येता आसतना म्हाका पयलें थंयसर एका रितीरे गेल्यार सांगलें ना तूं प्रिचर जातलो, तूं देवाचे उतार परगट करतले म्हणून. पूण म्हाका कवजें कित्याक म्हळ्यार हांव ह्या शेतान जाता नातलो. पूण केदाळ ते उतार आयलें, हांवें सुरू केलें. त्या वेळा सुरू मस्तूक कश्ट जालें. परगट करूंक म्हाका मस्तूक कश्ट जालें तरी हांव करनच गेलो. आज म्हाका देवाचें उतार परगट करता आसतना देवाचें देणें म्हणल्यार बरें थोडें थंयसर म्हाका पळयतात म्हाका सांगता अशें सांग तशें सांग म्हणून हांव सांगूनच वता. कित्याक देव केदाळ आमची देणी उपयोग करता तेदाळा मात्र देव ते आमकां चड आनी चड दिता. जर तर आयच्या दिसा तुमकां पळयतात म्हणजे सकत जाय, पळयतात म्हणजे सक्तीन चड आनी चड बरोवंक जाय. एक तुमी निश्चय करून सांगा, सर्वेस्परा म्हाका तुज्या आत्म्याचें सकत जाय, तुजी शुभ वार्ता परगट करूंक तुवें गूण केल्ले बरी, तुवें प्रवाद केल्ले बरी, तुवें दर्शन केल्ले बरी, तुवें बरें केल्लें बरी, म्हाका एक खरेंच वचोंक जाय. विनवणेचें मागणें आमच्या भयणी जायतल्यो करतात. तांकां देवान देणें दिलां ती जायते कडेन उपयोग करनासत. विनवणेचें मागणें जायतितलें करनासत. मोगाचें नांव सर्वेस्पर असो आत्मो केवल जाय मात कार्य जाय जेवण चिंतून खाली तुमी मागचें नाका. जर तर तुमचे उद्देश बरो आसा सर्वेस्पराक महिमा दिवंक खंडे जावन आयच्या दिसा साबार जाणांक देवाच्या आत्म्यान तुमी भरतल्यात, देवाच्या सक्तेन तुमी क्रियाळ जातल्यात आनी मुखल्या दिसांनी सर्वेस्पर देव हांगासर आसल्या आनी जे कोण मागणें वॉच करना आसा TV मुखान जावं दी, माध्यम मुखान जावं दी, फाटल्या 3 दिसां जावन आमी निरंतर देवा संगे पळयतात संगे सलच्या विशय नियाळ करना आसा खंडीत जावन घडतलेंच, खंडीत घडतलेंच. त्या देखून एक पयल्या सुवातेर हांवें तुवें सांगा जाय सर्वेस्परा हांव तुका आत्म्याक तुज्या स्विकार करूंक हांव तयार आसां. तुज्या आत्म्याचे सकत मुखांतर जायतलें हांव बरें करूंक हांव म्हज्या मुखांत कितें साध्य आसा आलसाय सांडून म्हज्या मनशा सैम सांडून हांव आत्म्याच्या सैमान जिवन हांव देण्यानी म्हजे म्हाका तें जें कितें देणें दिताय ह्या राजा खातीर उपयोग करता. म्हूण जर तर तुमी निर्धार करशात जाल्यार ह्या घडयेंत सर्वेस्पर देव आतां मुखल्या अर्द्या वर ह्या विशयान आमी मागता आसतना सर्वेस्पराची सकत आमच्या बरोबर देवून येतली क्रियाळ जावन मुखल्या दिसांनी आत्म्याच्या सक्तीन चड आनी चड भरतल्यात. मुखल्या 3 हप्त्यांनी मोगाचें न्हू आमी क्रिसमस लागीं येता जाल्ल्यान जेजू आमच्या कुटुंबांनी परत जल्मोवन दी म्हणल्यार त्या एका उतरा खाल आमी हांगासर मागणें चलयतले. आज साबार कुटुंबांनी समाधान ना, शांती ना, मुस्तुकडे डायवर्साचे समस्या, मुस्तुकडे आवय बापायक ते भुरगीं आयकनात, ह्या भुरगीं आवय बापायचे आयकना, आवय बापाय भुरग्यांचे आयकना, भाऊ भयणी ना, केगल्यांनी समस्या खंय गेल्यार समस्या. कुटुंबांत शांती समाधान येवच्या खातीर जेजू क्रिस्त आमच्या कुटुंबांनी जल्मोवच्या खातीर मुखल्या 3 हप्त्यांनी हांगासर आमी निरंतर मागणें चलयतले. कुटुंबांत शांती समाधान मेळच्या खातीर आनी ह्या मागण्यांत जायतलें तुमचें सहकार आमी आशेता. आमी विनवणें करया सर्वेस्पराच्या आत्म्या संगे मागून आमी जायतलें बरें करूंक देवाच्या शेता खातीर आमी वावर करया. तर आतां आमी तयार जाया पळयतात म्हाज्या येण्या खातीर ताज्या देण्या फळां खातीर आतां मागया. तो क्रियाळ तरान आमचे थंय आतां येवं दी. आमेन. हांव विना पिंटो म्हज्या जिवितांत जाल्ली 2 व्हड हांगासर मागण्याक आयल्या उपरांत जाल्ली घडीतां तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. फाटल्या 6 वर्सांत हांव हांगासर मागण्याक हजर आसा आनी हे फाटल्या 4 वर्सां आदीं जाल्ले घडीत हांवें नवी गाडी काणगून म्हयन्या भितर 2 व्हड एक्सिडेंटां तावन म्हाका देवान राखल्लें हांगासर मागण्याक आयल्या उपरांत. आनी ताचे मदें म्हाका पार्किंगांत म्हाका गाडी दवरूंक मस्त कश्ट जातले. म्हज्या मुखार एकलो गाडी दवरतलो, म्हाका ती गाडी दवरूंकय जायनातलें आनी काडूंकय जायनातलें आनी हांव रडोंक सयत रडलीं आसा. आनी हांगासर येवन बाबा कडेन सांगतना ताणें मागलें आनी म्हळें तुका आयच्या दिसांत हांव सर्वेस्पर देव दुताक धाडून तुजें रक्षण करतलो. तुका कितेंच गाडी थंयसर येता आसतना तुका पार्किंगाच्या जाग्यार तुका उपाद्र जावचें ना. आनी दुसऱ्या दिसांतान हांवें ऑब्जर्व केलें म्हज्या मुखार गाडी दवरतल्या व्यक्तीन ताची गाडी ताणें मार्गाच्या भायर दवरूंक सुरू केली आनी ताणें म्हाका थंयसर जागो करून दिलो
आनी आज फाटल्या 4 वर्सांतल्यान हांव कळना अशें पळोवन आसा. हांव त्या पार्किंगाच्या जाग्यार वेता आसतना एक ना तरी एक व्यक्ती म्हाका कळीत आसलो वा कळीत नासलो त्या जाग्यार थंय हजर आसता आनी म्हाका थंय गाडी काडूंक आदार दितेत आसा. हांव देवाक अर्गां दितां. आनी फाटल्या हप्त्यान जाल्ले घडीत तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां. एका दाक्तेरान म्हजे कडेन मागोवंक सांगिल्लें. ताका कठीण किडनी स्टोन जावन तो मस्त वळवळतलो, ताका क्लिनिकान बसोंक जायनातलें आनी तो रडोंक सयत रडलो. ताच्या दोळ्यांनी हांवें दुकां पळयल्लीं आनी हांवें ताका बसयल्लें. हांव ताचे खातीर मागता म्हूण. आनी परच्या ब्रेस्तर हांगासर हिलिंग सेशन चलोवन व्हरता आसतना भावान सांगलें एका दाक्तेरा खातीर एक व्यक्ती मागोवन आसा आनी ताका बरेंपण जाता. आनी हांवें त्या घडये क्लेम केलें आनी घरा वचून चिंतलें ह्या व्यक्तीक हांवें सांगीत गी कितें. पूण जाल्यार हांव इल्लें कावजेलीं आनी वगेच रावलीं. त्या रातीन त्या व्यक्तीक दूख कठीण जाली आनी दुसरे दिसा सकाळींचो तो व्यक्ती स्कॅन काडूंक गेलो आनी स्कॅन काडटेच ताणें थंयसून म्हाका मॅसेज धाडली आनी म्हळें हांवें स्कॅन काडलें आनी थंयसर कळलें कितें म्हळ्यार किडनी स्टोन थंय पास जावन गेला. ताणें ना तर सर्जरीक वचचें आसलें पूण तसो किडनी स्टोन गूण जालो. प्रेज द लॉर्ड. आदल्या हप्त्यांत मायकल म्हणलो व्यक्ती ताच्या कुटुंबाच्यांनी ताच्या पासत मागोवंक विनवणी केल्ली. ICUन तो आसलो आनी ताचे मस्त कश्टांची परिस्थिती आसली आनी ती कुटुंबाची संपूर्ण आशा सांडून रडोन आसली. आनी बॉम्बे येतावन तांणी फोन करून ताच्या पासत मागण्याक विनवणी केली आनी आमच्या इंटरसेसरी टिमांत आमी ताच्या पासत मागोन आसले. आनी कालच्या दिसा ते कोणें मागणें विचारलें. त्या भयणीन फोन करून सांगलां तो संपूर्ण तरान गूण जाला आनी घरा पाटी आयला आनी ताची संपूर्ण भलायकी ताका पाटी मेळ्ळ्या. ह्या खातीर देवाक अर्गां स्तुती सोगलाप. आमचें काळीज सोम्याच्या मोगान पेटलेलें काळीज जावन आतां परिवर्तीत जावं दी. कशें सोम्याचें काळीज म्हज्या आनी तुज्या मोगान बरोवन आपल्या जिवाचो अक्रेचो थेंबो रगात वारोवंक सकलेंगी, बापाक कल्तीमान घालूंक सकलेंगी आनी मनुश्या कुळाक सर्गींच्या सुखाक पावोवंक सर्गींचें दार ओपन करूंक सकलेंगी. त्याच प्रमाणे म्हजें आनी काळीज तुजें काळीज सोम्याच्या हजरपणा खातीर आमी समर्पण दिवया. आमचें पातकी सैब आमी फूड करूंक पेच्यो ताळण्यो आमचे थंय आसची पिडा शिडा, आमच्या कुटुंबांनी आसचें असमाधान, आमचे थंय आसचें हरी एक खावजेणी बेरांत भावड आचार सुंकांनी पासारूंक आसची हरी एक तरेचें आपादैर समर्पण करता. सोम्या समर्पण करता तुजे हातीन. आनी आयच्या दिसा कशें तुवें तुज्या आपोस्तलांक आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन धैर्याचो आत्मो दिवन अभिषेक केले, त्याच प्रमाणे तुजे हुजीर हजर आसलेल्या तुज्या भावा भयणींक पवित्र आत्म्याच्या देण्या फळांनी अभिषेक कर. हालेलुया हालेलुया. मोगळा सोम्या तुज्या आत्म्याक आमचेर धाड, बळदीक तरान धाड, आमचें जिवीत नवें करूंक तूं धाड. तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन तुजी महिमा परगट करचे हातेर जावन मारपड करूंक धाड सोम्या. आमकां हर एकल्याचो आत्मा आतां तुज्या आत्म्याच्या संगी एक जावं सोम्या आनी तो आत्मा तुका महिमा हाडची पवित्र सगत जावन ह्या घडये मारपड जावं सोम्या. सोम्या तुवें बसयलाय तो धैर्याचो आत्मो, तुवें बसयलाय तो देण्या फळांचो आत्मो, तुवें बसयलाय तो तुज्या की वर्त्या तरान अद्भुतां करून तुका महिमा हाडूंक शकसो तो पवित्र आत्मो आमकां दिवन आशिर्वादीत कर सोम्या. संपूर्ण काळीज जाता सोम्याच्या हातांत समर्पण करया आनी त्या काळजांत सोम्याच्या हजरपणाक आमी जागो करून दिवया. संपूर्ण तरान आमच्या मोतींतली बोगणां काळीज समर्पण करणं या गायना मुखांतर पवित्र आत्म्याक उलो मारया. स्वामी दहिसुव अग्निये हपिसु ज्वालयनो अभिमनात् मारे हिडिदुबा स्वामी दहिसुव अग्निये
ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೆ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸನ್ನ ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸನ್ನ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 पवित्र आत्म्या हर एकल्याची काळजा मना पवित्र करणं तुझी वस्ती करच्या आत्म्या सदांच जीव दिवच्या आत्म्या जीविताच्या जरीन अद्भुतां करूंक सकत दिवच्या आत्म्या मागण्याच्या स्पिरितान भरून आमच्या बंधना मोडणं घालच्या आत्म्या हर एका तावन सुडका सोडवण लाभवच्या आत्म्या आमचे थंय देवोन ये हर एकली आमच्या तकलेचेर आमचो हात दवरया आणि पवित्र आत्म्याक आमचेर मागया होली आत्मानी बारा होली आत्मानी बारा होली वराभिषेक बारा होली वराभिषेक बारा होली वराभिषेक बारा येला वराभिषेक बारा होली आत्मा बारा अभिषेक बारा होली आत्मानी बारा अभिषेक बारा अभिषेक बारा अभिषेक बारा होली आशुने बारा होली ज्ञानाति ज्ञान परिशुद्ध ज्ञान बारा 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 होली वाक्चातुर्यम दरेकुबा आशीर्वदी संबारा होली आत्मानी बारा होली आत्मानी बारा अभिषेक 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 होली अंशुनी अभिषेक बारा होली आत्मानी अभिषेक बारा जावन आसा सबारांतय आत्म्याचे हेलिंग जावन आसा एकल्याच्या काळजांत अतीव तराचे वुंड्स आसात ते आता सोमी संपूर्ण तरान गुण करना आसा थँक्यू जीजस एकल्या व्यक्तीक खंय गेल्यार दुरसण आयकोंक मेळटा ताणें करिनातल्या सुखीक ताका वायट आयकोवचें तसले विशेष सन्निवेश ताणें ताच्या जिवितांत फेस केला आयच्या घडयेंत हांव तसल्या सन्निवेशांत हांव ताका सुटका दिता म्हणून स्वामीन जेजुआच्या दिसा बसयता. Lord, we surrender ourselves unto you. May your mighty Holy Spirit come upon our lives, come upon our families. May we experience the change. May we be filled by the power of the Holy Spirit. Jesus, fill our hearts. The Lord is showing that He will give the Holy Spirit more and more, and we will be able to experience Him more deeply. And when we are able to experience the power of the Holy Spirit, all our situations will change and we will see miracles in our life. The Lord is telling, I have sent you an helper, and the helper will change everything about you, and you will experience the power of Most High in your life. All financial burdens will go away, all troubles will go away, all sickness will go away, all attacks will go away, all false accusations will go away. Only the name of Jesus will be glorified. The Lord is telling, surrender to the Holy Spirit
and the power of God will come mightily. The Lord is showing that He will send His Holy Spirit in these last days on everybody, and the young and the old will experience the power of the Holy Spirit. Right now, the Holy Spirit is coming mightily upon us, and we will be able to experience Him. पवित्रत्म्या देवोने मोचेतायतो रावंके ओ स्वार्तु सो पाकोंके मोचेतायतो रावंके पवित्रत्म्या देवोने मोचेतायतो रावंके ओ स्वार्तु सो पाकोंके मोचेतायतो जीवोंके. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुघल भावन आणि बहिणीनो, सामुएला बरयल्या पहिल्या पत्रांत पहिल्या पुस्तकांत अध्याय 16 वाक्य 13 म्हणटा, सामुएलान तेलाचें शिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदलो मदें मागलो, आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवे रावलो. तेलांत मागतना पवित्र आत्मो आमचेर देवता आनी सदांच आमचे थंय रावता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या देखून जेजून ताचें मिसांव काम प्रारंभ करतना म्हणली ती उतरां लुकास एवांजेल अध्याय 4 वाक्य 18, देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटोवंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्या भावा आनी भयणी, तेलान मागचें पयल्यान आमकां देवाची बरी खबर परगट करच्या खातीर अभिशेक जावचें, देवाची बरी खबर आमचे मारिफात ती परगट जावच्या खातीर. जुआंवचें पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 आनी 7 म्हणटा, तुमी ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमचे सवे आसता पर्यंत हेर खंयच्याय शिक्षकांची तुमकां गरज ना. ताची मागणीच तुमकां सर्व संगते विशयान शिकयता. ती मागणी करी, ती पडकिरी न्ही, तर तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे क्रिस्त सवें जिया. त्या देखून तेलांत मागलेल्या वरवीं आमकां तो शिकयता, आमचे संगत रावता आनी जें कितें ताणें शिकयलां आमच्या मतीक परत आनी परत तें समजता. मोगाचें आनी एक जाकोबाचें पत्र अध्याय 5 वाक्य 14 म्हणटा, तुमचे मदें कोणीय पिडेस्त आसा, पवित्र सभेच्या मालगड्यांक ते आपोवन धाडून ते येवन ताचे वयर मागो आनी सोमयाच्या नांवान तेल मागो. बाबार्थान केले मागणे पिडेस्तांक बरो करतलो आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. त्या देखून तेलान मागले वरवीं आमकां भलायकी मेळटा. खंयच्याय तरेची जावं पुरो आत्मीक पिडा जावं पुरो आमच्या कुडीची पिडा ती गूण जाता. बरी भलायकी आमचे भितर आमचे थंय वालता. मोगाचें कीर्तन 20 वाक्य 6 म्हणटा, आपल्या अभिशिक्तांक सर्वेस्व जैत दिता, आपल्या पवित्र सर्गार्थावन ताका जाप दिता आनी आपल्या उजव्या हाताच्या बळान ताका आदार दिता. हें हांव आतां खरेंच जाणा. त्या देखून अभिशेक जाल्ल्याक तेलान मागलेल्याक पवित्र आत्मो जैत दिता, पवित्र सर्गार ताका जाप दिता आनी आपल्या उजव्या हाताच्या बळान आदार दिता. त्या देखून मोगाचें आज आमी विशेश तरान ह्या पवित्र तेलान तुमकां मागता. अरी एकल्याच्या तकलेचेर हें पवित्र तेलान हांव मागता. त्या मारिफात ती सुवार्ता परगट जावच्या खातीर जें कितें ताणें आमकां उगडापेकां शिकयलां तें आमकां समजोवच्या खातीर, बरी भलायकी आमचे थंय वालच्या खातीर आनी सर जावन पवित्र आत्म्याचे सखत आमचे थंय आसून पवित्र आत्मो सदांय आमचे संगत रावच्या खातीर. तर सगळां आमी ह्या घडये दिंबयेर पडया, सगळां आमी दिबी घालया. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. जे कितें आमकां दूख बेजाराय
खंत हुस्को पिडा शिडा समस्या आसा सगळें ह्या घडये सोमयेच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. ह्या मागण्या घेताना आमी जावंक बरो त्या सवावांनी आयला. कोणी आमच्या लागीं मागोंक सांगला मागता म्हण सांगला तांकां ह्या घडये सोमयेच्या पांयां तळा आमी आडया मोगाचें न्हू. कोणा खातीर तुमकां मागोंक जाय प्रत्येक जावन पिडेस्तां खातीर कश्टांतल्या खातीर समस्येक आसल्या खातीर जावंक बरो कुटुंबां जावंक बरो ह्या घडये सोमयेच्या पांयां तळा समर्पण करया. सोमयेची सकत कृपा ह्या घडये तांकां आनी आमकां हर एकले ते विशेष तरान वालचे खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू. आमकां समर्पण करया सोमयेच्या पांयां तळा. त्याला मागच्या पयलें अभिषेक पण आमचे करया हर एकल्याक जावचे खातीर ह्या घडये आमचें समर्पण आमी करया मोगाचें न्हू. कितें सगळें मागोंक आशेतात कित्या खातीर मागोंक आशेतात कोणा खातीर मागोंक आशेता ह्या सगळ्यांक सोमयेच्या पांयां तळा ह्या घडये समर्पण करया. सोमयेची सकत विशेष तरेन ह्या पवित्र आत्म्याची कृपा ह्या घडये हांगासर वालतेत आसा हर एकल्या ते वालतेत आसा. पवित्र आत्म्यान तो आमकां मागता सक्तेन आमकां भरता मोगाचें न्हू. त्या देखून आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उजवे उदारे आमी दवरया. आमचे दोनी दोळे आमी दांपिया. ह्या घडये आमकां समर्पण करतना कितेंय पिडा शिडा आसा कितेंय बेजारी आसा समस्या आसा सगळें ह्या घडये समर्पण करया मोगाचें न्हू. पवित्र आत्म्यान आमकां अभिषेक करच्या खातीर ताच्या सक्तेन भरच्या खातीर ह्या घडये विशेष तरान मागया. असल्या आत्म्या पवित्र आत्म्या ये देवोन ये आमकां हर एकल्याक आपोवन हर एकल्याक अभिषेक कर हर एकल्याक आमकां गुण कर बरी भलायकी दी समाधान दी संतोष दी तुज्या कृपेन तुज्या सक्तेन बोल तुजी कृपा आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी आमचे भितर हर एकले ते वाळून दी. धाड आत्म्याक असल्या सोमया असलो आत्मा आमच्या देवान येवन दी सोमया असल्या आत्म्यान आमकां अभिषेक कर म्हण ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू. ಪಾವನ ಆತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ आमका हरी एकल्याते पवित्र आत्म्या ये देवन या घडये आमका हरी एकल्याक अभिषेक हरी एकल्याक आपोवन तुज्या सक्तेन तुज्या कृपेन भर म्हण ह्या घडये आमकां समर्पण करया मोगाचें न्हू. कितें सगळें मागोंक आशेतात कोणा सगळ्यांक मागोंक आशेतात जावंक बरो आमच्या कुटुंबा खातीर जावंक बरो आमच्या कम्युनिटी खातीर जावंक बरो आमकां कोणी पिडे आसतात आस्वासतात आमच्या घरांनी कुटुंबांनी कोणी आमच्या लागीं मागोंक विसरला तांकां हरी एकल्याक ह्या घडये सोमयेच्या अभिषेकपणाक आमी समर्पण करया आनी ह्या घडये मागया मोगाचें न्हू. मागया आमच्या हरी एकल्या ते पवित्र आत्म्याची सकत करपा वाळून अभिषेक जावच्या बरी भलायकी बरेपण ह्या घडये वालचे खातीर मोगाचें न्हू. शांत समाधान बरेपण वालचे खातीर आमी ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू. आमच्या देशाक आमी समर्पण करया आमच्या राष्ट्राक आमी आमच्या राज्याक आमी समर्पण करया आमचे मंगळूर शहर आमी समर्पण करया. प्रत्येक जण ह्या मारेकार पिडेतावन हरी एकल्याक सोमयान राखचे खातीर आमी ह्या घडये समर्पण कर मागया मोगाचें. पवित्र आत्मा आमकां पवित्र आत्म्याची सकत पवित्र आत्म्याचो उजो सगळ्यांनीतल्यानी पेटोवन दी ह्या पिडेक भस्म करून दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया आनी असल्या पवित्र आत्म्याक आमकां अभिषेक करच्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. पावनात्मा रे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या देवान ये हांगासर आसल्या हर एकल्याक आपोवड ह्या घडये बरी भलायकी दी कितें ती मागतात ताच्या काळजांत ये पवित्र आत्म्या ये अभिषेक तुज्या कृपेन भर पवित्र आत्म्या. Come Holy Spirit, come touch and anoint your spirit, anoint your power, anoint each and every one with your power. Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. ये पवित्र आत्म्या ये तुझे सत्य कृपेन आपोवन अभिषेक कर पवित्र आत्म्या बरी भलायकी बरेपण वाळोवन दी तुजी सकत तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी वाळोवन दी पवित्र आत्म्या ये तांचे मदें तांचे थंय तांचे भितर तांचे वयर राव तांचे उजेच्यो जीव आपोसण रावले ह्या घडये भाव भयणी ये देवान ये पवित्र आत्म्या ये. Come Holy Spirit, come anoint Holy Spirit, anoint Holy Spirit, come Holy Spirit. Hallelujah, 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 thank you Jesus, thank you Jesus, praise you Jesus, adore you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah,
स्टेजाचेर आमी गीत गावन आसतना आमी मुखार येवचे हांव तेलान मागता आमी गीत मुंदर सुनोवचे पवित्रत्मेन आमकां मागचे खातीर पिडेस्तां आमकां हर एकल्या ती मागणी जावचे खातीर आमी लायनीर मुखार येवचे हें गीत आमी मुंदर सुनोवया मागीर आमी दिंबेरेत पडून आमी कंटिन्यू मागचे थोडो वेळ ಮನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಹಿಡಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಹಿಡಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी दिंबेर पडया सोम्याचे आशिर्वाद आमी घेवंक वेता परत एक घडी मौनपणी आमकां सोम्याच्या पांयांत आमी समर्पण करया आमकां ताणें अभिषेक केला ह्या पवित्र तेलान मागला ताची सकत कृपा आमचे भितर वालतेत आसा तर आमी ताची खुशी करूंक ताचे मिसांव करूंक ताचे खातीर जियोंक आनी बरें करूंक कृपा आमी मागया आमकां कितें मागोवंक आसा परत आमचे खातीर आमच्या कुटुंबाक ताच्या पांयांत आमी समर्पण करया कुटुंबांतल्या हर एक आसांद्याक परगांवांत गांवांत आशिल्ल्यांक ल्हानांक व्हडांक हर एकल्यागे आनी आमच्या कुटुंबा खातीर एक घडीभर आमी मागया तर ह्या घडये आमकां हर एकल्यागे आमचे हर एक तेसांव ताच्या पांयांत समर्पण करया आनी ताचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक येद्या व्हडा साक्रामेंतांक सस्ताना मान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रिती आदर्या सलबोर्णेच्या अस्कत पिशव्या बावार्ताचे बोल घेव्या
तुया सर पदवेदारा देवा आमच्या मोगाल सोमिया पवित्र आत्म्याक आमचो मजतदार दिवन पवित्र आत्म्याच्या सांगतपणान तुवें आमकां भरलाय पवित्र आत्म्याक आमचे थंय वस्ती करूंक दिलाय पवित्र आत्म्याक आमचे वयर आसून आमकां हर एक फावटी आशिर्वादांनी भरताय ह्या तुज्या वर्त्या देण्या खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता तुका आमी दिन वाचता प्रत्येक जावन आयच्या दिसा आमकां हर एकल्याक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन अभिशेक केलाय तर आमी तुजी हातेरां जावंक आनी एक क्रिस्त जावन तुज्या सारकें परजळोंक तुवें आमकां दिल्लें मिसांव तें जारी करूंक दिसपरतें आमी वावर करूंक आमचे मारिपात हेरांक आपणूक आशिर्वादीत करूंक असर्या अद्भुतां जावच्या तुज्या कृपेन आमकां बन जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन.